भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान बुधवारा पणजेंत पत्रकार परिशदेंत काँग्रेसीचेर आरोप केल्ले. तशेंच काँग्रेसीचे 10 आमदार काँग्रेस पक्ष विलीन करपाचो प्रस्ताव घेवन भाजपा कडेन आयिल्ले अशें वक्तव्य केल्लें. ते कशें फट आसा हें सांगपा खातीर काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान आमदार निळकंठ हळर्णकारा बरोबर पत्रकार परिशद घेतली. गिरीश म्हणटा, काँग्रेसीचे आमदार भाजपा कडेन वचोंक ना जाल्यार भाजप काँग्रेस मुक्त भारत करपाचें जें स्वप्न पळयता तें पुराय करपा खातीर गोंयच्या लोकांनी भाजपाक मदत केली ना म्हूण तांणी काँग्रेसीचे आमदार विकते घेवपाचे प्रयत्न केल्ले. तोय तांचो प्रयत्न फसलो म्हूण तशेंच काँग्रेसीन तांकां एक्सपोज करतकीच तांणी विशय बदलपा खातीर काँग्रेसीच्या आमदारांचेरच आरोप केल्यात. आनी ती आमी ओपन केली नंतर म्हाका दिसता BJP कंप्लिटली एक्सपोज जाली. फक्त गोंयच्याच न्ही तर नॅशनल पातळीचेर सुद्दां, कारण हो तेंगे फक्त गोंयचोच एजेंडा नाशिल्लो की नॅशनल एजेंडा आशिल्लो. आनी गेले 5 वर्सां ते प्रयत्न करतात काँग्रेस मुक्त भारत करपाचे, आनी लोक तांकां काँग्रेस मुक्त भारत करपाक कशेंच यश दिनात. सो तेणी खूब प्रयत्न केले काँग्रेस मुक्त भारत करपाचे, पूण लोकांची साथ तांकां काँग्रेस मुक्त भारतान मेळना. आनी जेन्ना लोकांची साथ तांकां मेळना तेन्ना तेजे नंतर ते जो तेंचो एक पिंड आसा फटिंगपणाचो, तो पिंड तेणी वापरपाक सुरू केलो. फटिंगपणां करप आनीक जे आमदार ते जिखपाक शकनाक तांकां पयशांनी विकते घेवप, हो एकमेव एजेंडा काँग्रेस मुक्त भारत करपाक तेणी देशभर लायलो. आनी गोंय ही सदांच प्रयोगशाळा म्हणून तेणी यूज केली. एंटी डिफेक्शन न्यू एक्ट येतकर मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणाक एक काँग्रेसचो आमदार फोडून पयलें उजघाटन तो कायदो कसो म्हणपाक शकून तें तेणी गोंयांक सुरवात केली, ही हांव तुमकां सगळ्यांक याद करून दिता. आयज तेंचे कडेन जेन्ना ते एक्सपोज जाले तेन्ना तेंचे कडेन लोकांक सांगपाक की आमी पयशे दिवन आमदार घेयनात, कारण लोकांक हेंची फटिंगपणाची संवय जाल्ली आसा. हे फटींग आनी हे फटिंगपणाची पिंड जे BJP कडेन आसा त्या हेजेर तेंचे सगळे लिडरांनी, देशांतले लिडर फटींग उलयतात, गोंयचे लिडर फटींग उलयतात, तेंचे मुख्यमंत्री जातात ते फटींग उलयतात. आनीक लोकांचो विश्वास हेंचे वयलो गेल्लो आसा, कारण हे परत परत फटींगपण उलयतात म्हणून. आनी विनय तेंडुलकराचेर तर लोकांचो आनी तेंच्या कार्यकर्त्यांचो सुद्दां विश्वास ना, कारण गेले त्या फावटी जेन्ना 2 आमदार काँग्रेसचे तेणी फोडले तेन्ना दोनूय कडले कार्यकर्त्यांक विचारतात येदो आमदार येतले काय म्हणून, तो तांकां सांगता ना, आमदार आमचे BJPचे काँग्रेसचे आमदार BJPन कसोच येवपाना. तांकां विचारलें स्पेसिफिकली की सुभाष शिरोडकर आनी सोपटे येता काय म्हणून तेंचे कार्यकर्ते, ह्या कार्यकर्त्यांक तेंच्या लिडर मेन जो आसा पार्सेकर सारके एक्स चीफ मिनिस्टर हांचे कडेन सुद्दां फटींगपणां, म्हणजे कार्यकर्त्यां कडेन सुद्दां फटींगपणां. आनी दुसरे दीस हे काँग्रेस पक्षान BJP पक्षान प्रवेश करता. म्हणजे हे कितले फटींग उलयतात हें गोंयच्या लोकांनी वेळोवेळ पळयल्लें आसा. भाशा माध्यमाचो प्रश्न तेन्ना इलेक्शना पयलीं कितें स्टँड, इलेक्शन जातकर कितें स्टँड हो पळयल्लो आसा. कॅझिनोचो स्टँड कितें, 2012 इलेक्शन जिखपाक त्या मुद्द्याचेर जिखपाक तेणी कॅझिनो कसो यूज केलो आनी तेजे नंतर मनोहर पर्रीकारान कशी उलटी मारली त्या हेचेर तें लोकांनी पळयल्लें आसा. आयज त्याच हेचेर आमचो देवो मुख्यमंत्री मुखार वयता फटींगपणां. म्हणजे BJP कडेन फटींगपणा शिवाय राज्य करपाक शकना, BJP फटींगपणा शिवाय पार्टी चलोवपाक शकना, आनी ती फटींगपणां उलोवपाक तांकां लजूय दिसना. आनीक कालची जी फटींगपणां विनय तेंडुलकरान उलयल्यांक ती तो उलयता आसतनाच तो फट आपूण कसो फट सांगता तें एक्सपोज करता स्वताकूच. तो म्हणटा आमी हांगा डिस्कस केलें आनी तेजे नंतर म्हणटा तो दिल्ली धाडलें आनी दिल्ली रिजेक्ट केलें. 2 दीस पयलीं म्हणटाले ते 2 आमदार आमचे कडेन येवपाचे आसात. तेजे नंतर म्हणपाक लागलो 4 आमदार आमचे संपर्कान आसा. आनी जेन्ना आमी तेंगेली
पॅकेज लोकां मुखार हाडली तेजे नंतर तो स्टेटमेंट करता की खंयचोच आमदार आमकां टच ना म्हणून, आमी खंयच्याच आमदाराच्या संपर्कांत ना म्हणून. म्हणजे हातूंतल्यान विनय तेंडुलकर हो सकाळचें एक उलयता आनी सांजचें दुसरें उलयता. हें सारकें सगळ्यांक खबर आसा. जें विनय तेंडुलकरान सांगलां ही सामकी फट. हें फट सांगपाक लोकांक सुद्दां सांगपाची गरज ना की लोकांचो हेंचेर विश्वासूच ना. कारण 10 आमदार एकदम हेजे कडेन बसतले आनी ते कोणाकूच कळना. हें गोंय इतलें ल्हान आसा. हो एक आमदार सुद्दां जेन्ना कोणा कडेन उलयता तेन्ना रोखडेंच दुसरे दीस ते एक्सपोज जाता. आमी आमचे सगळ्या आमदारां कडेन उलयले. आमचे खंयच्याच आमदारान हें प्रपोजल कोणा कडेन डिस्कसूच केलें ना. ऑन द कॉन्ट्री BJP ट्राय करताले. BJP हे 10 हेजे ट्राय करताले आनी तें तेंगेलें प्रपोजल फेल जालें आसतलें. जर तुमकां 10 आमदार एक बरोबर मेळटात आनी परत इलेक्शनाक वचपाची सुद्दां गरज पडना जाल्यार कोण सोडटा आसले. आनी हे लोक बिलीव करता अशें दिसता. सरकारान फॉर्मलीन लावन नुस्तें गोंयांत विकतात तांचेरय फटिंगपणां केल्यान नुस्त्याची चांचणी करपा खातीर खंयसरच सरकाराचे संबंदीत अधिकारी दिसनात. मुखेलमंत्री हो गोंयकारांचे बरें करपा खातीर आसा. तांणी मुखेलमंत्र्याचे खुर्चेर बसून फट उलोवचें न्ही असो सल्लोय गिरीशान मुखेलमंत्र्याक दिला. इंटरनॅशनल स्टँडर्डाच्यो लॅब येतल्यो जो आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हाणें मडगांवांत इनॉग्रेट केल्ली जानेवारीक, ती थंय ना. हेणी सांगलेली एक बरी सामकी इंटरनॅशनल स्टँडर्डाची लॅब मडगांवांक मेळटली, होलसेल मार्केटांक मेळटली. 1 वर्स जालें तरी सुद्दां तो फायल सोदता. जेन्ना पत्रकारान त्या दीस ताका विचारलो तेन्ना विश्वजीत राणे फायल सोदता त्या लॅबाची. म्हणजे तांकां लॅबाची ती फायल खंय आसा ती सुद्दां खबर ना. तेजे नंतर मुख्यमंत्र्याक जेन्ना विचारलें, मुख्यमंत्र्याचो रिप्लाय आशिल्लो तितूंत की एवरीथींग वील बी इन ऑर्डर विदीन नेक्स्ट 2 days म्हणून. दॅट मिन्स आमी कितें सांगलेलें तें मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें. आमी त्या खातीर 2 दीस रावले प्रेस घेवपाक. आयज 2 दीस जाल्ले आसात. आयज मडगांवांत खंयचो FDAचो कोण टीम ना. FDAची टीम खंयचीच मडगांवां होलसेल मार्केटींग ना, रिटेल मार्केटींग ना. आमी परत चॅक केलें. आमी दोनूय चॅक नाक्याचेर परत चॅक केलें. दोनूय चॅक नाक्यांचेरूय तांची FDAची खंयचीच टीम ना. म्हणजे ट्रक येतात आनी ट्रक येता ते सुद्दां इन्सुलेटेड नासता. बेश्टे नॉर्मल ट्रक आयस थोडे मारलेलो आसता आनी ते नुस्तें घेवन येतात गोंयांत. दोनूय कडेन चॅक पॉयंटाचेर कांयच FDAची टीम ना. आनी हे सर्रास ते विकलेले आसा. आनी जे लॅब टेस्टिंगाचे रिपोर्ट आमी घेतल्यात, इट इज वन ऑफ द रेप्युटेड लॅब. आनी ही लॅब गोंयांत कार्यरत आशिल्ली तेन्ना गोंयचो मुख्यमंत्री जल्मा येवं नाशिल्लो आनी गोंयचो हेल्थ मिनिस्टरूय जल्मा येवं नाशिल्लो. इतली पोरणी ती लॅब आनी रेप्युटेड लॅब आसा, जाका FSSAI जी नॅशनल बॉडी आसा तांची मान्यता आसा. आनी इट्स मोस्ट रेप्युटेड लॅब इन गोवा. आनी तो जर तुमी रिपोर्ट जर फेल म्हणटात जाल्यार तुमी लोकांक प्रूव करून ते दाखोवपाक जाय. पूण आमी तुमकां लोकांक विश घालून पॉयझन घालून मारपाक दिवचे ना. कोणा तरी पयशे करपा खातीर तुमी आमकां कितले ते इशू पॉलिटिसायज करूं म्हणा. तुमी यंत्रणा थंय दवरात आनी गोंयकारांक फॉर्मेलीन फ्री फीश दिवपाचो तुमी प्रयत्न करात. मुख्यमंत्र्याच्या चेराचेर बसून तूं थंय फटिंगपणां उलयता की दोनूय चॅक नाक्यांचेर आमी टिमी दवरल्यात आनी त्यो चॅक करतले. हें मुख्यमंत्र्याक सपना. मुख्यमंत्र्यान एज अ मुख्यमंत्र्याचे खुर्चेर बसून फट मारपाचें टाळचें. खरें उलोवपाचें, सत्य उलोवपाचें राजकारण तुमी सुरू करात. भाजपान प्रत्येक वेंचणुकेक कॅसिनोचो विशय घेवन वेंचणूक जिखल्या. आतां मात भाजप आनी तांचें सरकार कॅसिनोच्या मोगान पडलां. हाचे वयल्यान सिद्ध जाता की गोंय सरकार कॅसिनोकार चलयतात आनी अशें जाल्यार गोंयकारांनी ह्या सरकारा कडल्यान बरें करतले अशी अपेक्षा दवरप चुकीचें अशें गिरीश म्हणटा. कॅसिनोक लागून मांडवी न्हंयेंत प्रदुशण जालां. जेन्ना इलेक्शन टायम येता तेन्ना तुमी 2012 इलेक्शनाचो तुमी मुद्दोच केल्लो की आमकां निवडून हाडात, आमी कॅसिनो भायर मारतले म्हणून. 2011 याद करून दिता. त्या टायमार मशाल यात्रा हें प्रोटेस्ट घेवन गेल्ले आनी तेन्नाचो मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें ह्यो आमी करतले आनी नदींक उडयतले म्हणून. और हम अंदर घुसेंगे ही भाशा आदल्या मुख्यमंत्र्यान वापरलेली आनी तेन्ना हे सगळे लोक तेजे बरोबर त्या हितूंक आशिल्ले. सो काजिनोक तुमी विरोध करतात, विरोध केलो आनी जेन्ना तुमकां थंयच्यान
ATM जालो, तुमकां जाय ते तुमचे पयशे ते सुविधा जाले. हाजे पयलीं पांडुरंग मडकयकरान सांगलेलें की गोंयचो सरकार हो कोण चलयता? कॅजिनो चलयता. हें सारकें प्रूव जालें की कॅजिनो कंप्लीट कंट्रोल घेतला. आनी कॅजिनोन फक्त कंप्लीट गव्हर्मेंटाचेर घेवना, प्रत्येक आमदारांक ATM कार्ड दिल्लें आसा कॅजिनोचें. आनी म्हाका दिसता आयज मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां सेटींग तेंगेलें जाल्लें आसा. हें कालचे मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचेर कळटा की आमचो चीफ मिनिस्टर इज मॅनेज्ड बाय दीस कॅजिनो लॉबी. इट्स क्लियर इंडिकेशन. जेन्ना तूं येता अभ्यास बी कांयच करना आनी तो इतले मुखार वयता की आमी केन्नाच ओपोजूच केलें नाशिल्लें म्हणून सांगता. तूं पयर एक मोटरसायकलीचेर वयता त्या भुरग्याक तूं फुलां उदकांत उडयता म्हणून ताका तूं थांबोवन सांगता नदी तूं पॉल्यूट करना म्हणून. बरी गजाल, एप्रिसिएट केली. पूण हे पळय येदे व्हडले व्हडले कॅजिनो मांडवी नदीक कशी पॉल्यूट करतात, कितली गार्बेज घालतात, तेंची सिवेज खंय वयता, कितें सिस्टम आसा थंय. आनी हे कॅजिनोवाले सगळे ते मोठे मनीस म्हणून तूं तांकां सांगपाक शकना आनी तूं म्हणटा तें जाय म्हणून. तुमी कॅजिनो जाय म्हणलो आनी कायदे केले 2012 तुमकां याद करून दिता. 2012 न्यू एक्ट पास केलो, गोवा गॅम्बलिंग एक्ट, आनी तो आयज मेरेन इम्प्लिमेंट जायना. म्हणजे कायदो करून दवरलो फक्त तांकां भिवोवपाक, आमी कायदे करतात. आनी थंय कसलीच यंत्रणा ना, कसलींच नियंत्रण ना, कसलोच कंट्रोल ना. कोण कितले जाण कॅजिनो भितर वयतात, कितले चिप्स कोण परचेज करतात, हें कांयच ना. कंप्लिटली म्हणजे थंय सिस्टमूच ना, ट्रान्सपरन्सीच ना. जर एक्ट इम्प्लिमेंट जाल्लो जाल्यार रेव्हेन्यू तूं म्हणटा जाल्यार रेव्हेन्यू सुद्दां येता आसलें. दर्या तुमकां रेव्हेन्यू खातीर जाय, टुरिजमा खातीर जाय. पूण कायद्याचें कसलेंच बंधन कॅजिनोवाल्यांक ना. एक फेरीबोटींग एक गाडी जर क्रॉस करतली तेजे कडल्यान फक्त 10 रुपये घेतात. थंय एक मनीस दवरतात 40,000 पगार दवरून. सो 10 रुपये कलेक्ट करपाक तुमी एक ऑफिसर, आनी कॅजिनोन गव्हर्मेंटाक डायरेक्ट जो रेव्हेन्यू येता एक मनीस भितर वयतकर, तो रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाक कोण ना. म्हणजे इमॅजीन करा तुमी. म्हाका दिसता आतां 750 काय 1,000 रुपये कितें एंट्री हें आसा, ती कलेक्ट करपाक गव्हर्मेंटाचो एक ऑफिसर थंय ना. म्हणजे कॅजिनोवाले सांगतात तें गॉस्पल ट्रूथ. तेणी सांगलें आयज फक्त 100च लोक येल्यात, त्या 100 लोकांचे एंट्रीचे सगळे तितलेच लागतले, तितलेच चिप्स लागतले. म्हणजे बाकीचे जे ते दाखयता आसता इतले कमी दाखयतात, ते फक्त 10% दाखयतात. म्हणजे 90% एक्टिविटी ऑन दीस कॅजिनो इज इल्लिगल. आनी तो रेव्हेन्यू इज लॉस टू द गव्हर्मेंट. आनी परत एकदां हांवें सांगलेलें पयलीं की कॅजिनोचे लॉस आसा ते 5,000 crores अ इयर. आयज अशें सुद्दां आयकपा येता हेंची जर कोणाची खंयचे टुरा सुद्दां जर वयता BJP वाले, तो खर्च सुद्दां ते करतात, ते पॅकेज ते घेवन दितात. तेंची स्वता घरांक जर कसलें फंक्शन इम्पॉर्टंट आसलें जाल्यार तो अरेंजमेंट सुद्दां मॅनेजमेंट सुद्दां कॅजिनोवालो वचून करतात. घरांक म्हणजे लग्नाचे कार्य धरून सगळे कार्याची तेंचे हे कॅजिनोवाले घेतात. म्हणजे ते कॅजिनोन हांकां कंप्लीट टेक ओवर केल्लो आसा. सो ह्या हेजेर मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, पूण तूं मुख्यमंत्री तूं अभ्यासपूर्वक तुवें उलोवपाक जाय. कारण मुख्यमंत्री उलयता आसतना त्या स्टेटमेंटाक व्हॅल्यू आसता. गोंयांक कॅजिनो आसात ते इल्लिगल चलतात, आनी हे इल्लिगल चलता म्हणून हांव म्हणना. तुमच्याच सरकाराचो 276th लॉ कमिशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट म्हणटा. गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत कॅसिनो कायदेशीर म्हणटा. नरेंद्र सावयकार खासदार आसतना तांणी प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना ताका कॅसिनो हो जुगार आशिल्ल्यान कायदेशीर जावपाक शकना अशें उत्तर दिल्लें. कॅसिनोक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्ली ना जाल्यार हे सरकार कॅसिनो कायदेशीर कशें करता असोय प्रश्न काँग्रेसीन केला. गोंय सरकारान गॅम्बलिंग कायद्यान विधानसभेन मान्यताय दिल्ली, मात तो कायदो आजून चालीक कित्याक लायिल्लो ना असोय प्रश्न काँग्रेसीन केला. आनी तो रिपोर्ट सांगता. आनी तेजे पयलीं हाणें एक क्वेश्चन विचारलो नरेंद्र सावयकारान की कॅजिनो बद्दल, आनी ते लिगल काय इल्लिगल ते हेजेर ते रिप्लाय तुमकां धाडटा. थंय खंयच म्हणना की कॅजिनो आसो लिगल आसा म्हणून. म्हणजे जेन्ना खंयचेय जर एक्ट चेंज जाता गोंयांत, जेन्ना इवन जर एक्ट केल्लो तो एक्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियान अप्रुवल दिल्लो आसता, ते ह्या रिपोर्टांत मेन्शन केल्लें आसा. गोंयचो तेन्नाचो एक्ट जो अमेंड जाल्लो ताका प्रेजिडेंट ऑफ इंडियान एक्सेंट दिल्लें नाशिल्लें. त्या कारणान गोंयांत काजिनो चलपाकूच शकना, गॅम्बलिंग एक्टिविटी चलपाकूच शकना. इट इज कंप्लीट इल्लिगल.